सनबर्न जावचें ना म्हणटालो तो, पूण सनबर्न जाले तशें जे रस्ते कर न्हू. आयज MVRाक जावंय कसो माथ्यार बसोवन दवरला तुमी. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवचे आमच्या गोंया खातीर. हांव उगिया तामोशे आसा, जे जाग्याचेर 4 लेन हायवे बांदले MVRान, आणि गेले 2 म्हयने जाले लोकांनी हांगासरले डिमांड केल्लो की तेंचो जो हो सर्वीस रोड आसा हो सर्वीस रोड करून दिया म्हणून. आता MVR जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेता न्हू तेन्ना सरकार ताका कंडिशन घालता की गांवांतले जे रस्ते आहात न्हू ते पयलीं करून दिवपाक जाय म्हणून, आणि जे सर्वीस रोड आहात न्हू कितें ते पयलीं करपाक जाय. आता हे हायवे केले आनी केले, सर्वीस रोड हेंच्यांनी करूंकूच ना. कितें रितीन सर्वीस रोड ना म्हणून आयज लोकांक गांवांतले त्रास जाता. आयज आमी नयबागान सुद्धा पळयता तोय सर्वीस रोड अर्दो सांडला, आणि तो सर्वीस रोड अर्दो सांडल्या कारणान थंयसर एक्सिडेंट जातात, कितलेशे लोक मेले थंयसर. आता 2 जाग्याचेर सर्वीस रोड जाय, उगिया तामोशा आणि नयबागान थंयसर. आता हे MVR केन्ना करतलो ते सांगा आमकां. कितें हांव बाब प्रवीण आर्लेकर पेडणेच्या आमदाराक विचारपाक सोदता, सायबा केन्ना रे जातलो हो सर्वीस रोड. आता फाटी गांवांनी तुका रिक्वेस्ट केली, मेमोरंडम दिले, सगळे केले. आता हेचेर लक्ष घाल मरे. सनबर्न जावचें ना म्हणटालो तो, पूण सनबर्न जाले तशें जे रस्ते कर न्हू. हे सर्वीस रोड आता गांवांतल्या लोकांक ते फाटी तुका तेंच्यांनी न्यूज बायटाचेर व्हिडिओ काढून धाडले की कशे तांकां त्रास जाता ते, कितें रे तेची दखल घेवन तुम्ही एक प्रायोरिटी बेसीस करून दिवपाक जाय मरे सर्वीस रोड. MVRान रस्तो बांदलेलो काबारूय जालो, कितें रे जम्पिंग जॅक जाला सगळे, कळ्ळें तुका. पूण सर्वीस रोड जायना. कित्याक जायना हे सर्वीस रोड, कित्याक जायना. हांव प्रवीण आर्लेकर बाब पेडणेचे आमदार तुका रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन MVRा कडेन सर्वीस रोड करून घे. ते तेंच्यांनी जर हांगासरले मागीर ते गेले न्हू जाल्यार ते मागीर कांय करचे ना हांगासर. आयज MVRाक जावंय कसो माथ्यार बसोवन दवरला तुमी ह्या सरकारान, ह्या PWD डिपार्टमेंटान. आणि आयज PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक एक्सटेन्शन मेळ्ळा खंय, परत एक्सटेन्शन दिला 1 वर्साचे. रस्ते बरे केले खंय तेणी, जाल्यार सर्वीस रोड कर मरे. PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर तुका सांगता, मातशे हे रस्ते कर. आणि रस्ते करपाक जायना न्हू हे सर्वीस रोड उगिया तामोशाच्या लोकांक आणि ते नयबागातल्या लोकांक जर दिवपाक जायना न्हू, ते खुर्चे वयले देवा तुमी, त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचे न्हू तुमी.